समट आणि सावाला. Christianity has no superiority over Hinduism. They are distinct religions. ताचे वयर आमी ऊंस म्हूण सांगूंक जायना आनी कंपेर करूंक जायना, कित्याक ते दुसऱ्या संस्कृतीक संबंद जाले, दुसरे धर्म जावन आसात. तरी पूण व्यत्यास मस्त आसा. एक क्रिस्तांव समर्थेचें तत्व आनी शिकवण एक, आनी क्रिस्तांवचें जिवन आनी एक जावन आसा. तें जावन आसा कश्ट आमकां दिवचें. आतां क्रिस्तांवाचें तत्व काण गेलें तर, मोलां काण गेलीं तर, वांजेल काण गेलो तर, तें आसची आमकां दिवची शिकवण, तें आसची जिवनाची तत्वां, ती एक. पूण आमी ती जिवची रीत आसा न्ही गे, ती जावन आसा आमकां कश्टां हाडची जाली. ती तत्वां आमी पाळिना. दलित क्रिस्तांव म्हणटा आमी. दलित आनी क्रिस्तांव एकामेकाक ऑपोजीट. दलित क्रिस्तांव नात. क्रिस्तांव जालो तर आमचें थंय जात ना. आमी सक्कट देवाची भुरगीं. आमचें थंय ऊंस आनी खेळ म्हणना, आमचें थंय जात म्हणना. ते तर दलित क्रिस्तांव कशें जालें. एक फावटी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तांची जात ना, तांकां जात ना. आमी सक्कट देवाची भुरगीं जाल्या, एका कुटुंबाचे संदेश जाल्या, इगजमतीचे संदेश जाल्या, एका देवाची भुरगीं जाल्या, एकामेका भाव आनी भयणी जाल्या. तर आमी ऊंस खंय आसा आनी आमी खेळ कशें जाल्या, हें सवाल आमी विचारचें पडटा. दुसऱ्या संवसाराक, दुसऱ्या परिस्थितीक, दुसऱ्या संस्कृतीक संबंद जाल्ले दोन विशय. एक त्रिंदाद आनी एक त्रिमुर्ती. त्रिंदाद आनी त्रिमुर्ती एकच न्हय, तांतूय वस्तू बदलावण आसा. त्रिमुर्ती पळया, ते एक देव, ते एक देव, ते तांकां तांचेंच म्हणलें काम आसा. त्रिंदाद ते एक देव न्हय, देव एकच. तांकां ते एक जण. ते आमी इंग्लिशान समास घेत, 3 individuals and 3 persons. ते एक व्यक्ती, हांगा ते एक जण, व्यक्ती न्हय. ते एक जण एका देवा थंय. ते एक व्यत्यास जावन आसा. जेजून सुवार्थ प्रगट केली 3 वर्सां, पूण ताच्या त्या अवधेंत ताणें कोणाकी पवित्र स्नान दिल्लें ना. ताजे उपरांत सांत पावलो, आमी ताका जेंतेलांचो आपोस्तल म्हणटा. सुवार्थ प्रगट करच्या खातीर कितलींगी महिलां तो पयण करून गेलो आनी ताच्या मागीर सुवार्थ प्रगट केली, हेरांक ताणें प्रगट केली. पूण ताणें खंयच्या कडेन कोणाकी पवित्र स्नान दिल्लो उल्लेख ना. आमी आमच्या काळार या आमी केदाळपणी खाली सुवार्थ मात्र प्रगट केल्या पावना गी, पवित्र स्नान दिवची गरज आसा गी म्हणून. आमी थंयसर त्रिंदाद, हांगासर ट्रिनिटी, हें कालें त्रिमुर्ती, थंयसर 4 वेद, हांगासर 4 वांजेल, थंयसर एकलो गोठ्यान जल्मलो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त गोठ्यान जल्मलो. हे पुरो आमी सिमिलॅरिटीज पळयता. तरी पूण ताका हाका आनी ताका देवाची मंडळ म्हूण सांगूंक जायना, आनी ताका आनी हाका संबंद आमी कर्ण दिवंकय जायना. आनी एका कर्ण दिलें जाल्यार तें वायलन्स समर्थीक आनी ताच्या संप्रदायाक. कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेकाक समजून घे जाय. त्या संवसार एक संकेत कितें आसा, तो संकेत आपणा तकी रावना. ताका ताच्या रावंडाक एक ताचो म्हणलो संवसार आसा. तो संवसार आमी सोदून काडन थंयसर तो संकेत आमी पळय जाय. शिवाय तो संकेत त्या संवसारांतल्यान भायर काडन आमी पळोवंक गेले तर आमी सूख करता आनी सूख समजता त्या संकेता विशयान. कित्याक संकेत त्या संकेताच्या संवसाराक संबंद जाल्लो जावन आसा. तर फावटी आमी पळयता गेल्या म्हणटा जाल्यार अन्य धर्मांनी केदाळ समाजांत अन्याय आसा आनी अनित आसा. तो वळू देव तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येता आनी ताका अवतार म्हणटात. आनी ताच्या मागीर ताच्या मिसावांत तो कायलां करता म्हळ्यार खोटेपण ते नाश करून मनशा कुळाक जैत दिता. आतां आमी पळयल्यार आमच्या जुडेय क्रिश्चन, जुदेव क्रिस्तांव धर्मांत पळयल्यार समाजांत मनशांनी पातक केलें, प्रवाद्यान धाडले देवान वस्तू
आनी तांचे वरवीं तांणी प्रगट केलें जाल्यार लोकांनी जिणी बदलूंक ना. अकरेक देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत येता. एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटा अवतार, देवान मनीस जावन ह्या संवसारांत येवचें, आनी एक कडेन देवाचो दुसरो जण स्वामी जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत येता. दोनी हे एकच लेगी. समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सावलां कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत. आमी समाजांत जियेत आसतना वस्तू लोकां संगी बरसत हांव आनी तांचे मदें हेर धर्माचे मनीसय आसात. केदाळांनी तरी थोडे फावटी आमी उलयता आसतना धार्मीक संगती विशयांत उलयता आसतना थोडे फावटी आमकां थोडे सामान्य संगती पळोवंक मेळटात. जायते विभिन्न रिती, पूण तांतले थोडे सामान्य संगती पळोवंक मेळटात. आनी तो वळो आमचे आनी तांचे फातयेणी धर्म एकतगी म्हणलें सावाली उपजता. हांतल्या थोड्या संगती विशयांत आज आमी संवाद चलयता आनी ह्या संवादाक आमचे संगी आतां एक जोगतो सुक्त व्यक्ती. तो जावन आसा बिशप फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दियेसीसींत बिश साहेब. हाच्या आदीं आमचे संगी एक फावटी समाज नीत आनी धर्मा विशयांत आमच्या लागीं तांणी संवाद चलयल्लो आयिल्ले हांगासर, आनी मस्तू लोकांनी बरी अभिप्राय उसारलेले. आज परत हांगासर आमच्या मदें ह्या संगती विशयांत उलोवंक ते आयल्यात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव बिश साहेबाक स्वागत म्हणटा. वेलकम बिशप. देव बरें करूं. पयल्यान पयलें तुमच्या लागीं हांव विचारचें, आमकां चरित्रेंत इतिहासांत पळोवंक मेळटा बसवण्णा आनी ताज्या उपरांत नारायण गुरू असले समाज सुदारक मनीस. ते जल्मले वेळार तांच्या त्या समाजेंत आनी त्या वेळार मस्तू सांप्रदायीक संगती आसले आनी ते लोकांक एका रितीन अडसूंचेत आसले आनी धामून दवरचेत आसले संगती. ह्या मनशांनी कितें केलें म्हण जाल्यार तशें जाल्यार विरोध तांणी एका रितीची चळवळ चलयली आनी ह्या वरवीं मस्तू मनशांक शोशणाक वळख जाल्ल्यांक, समाजांत कश्टांक वळख जाल्ल्यांक अन्याय रितीन आनी तांकां एका रितीन सुटका मेळ्ळेली बरी जाली हाचे वरवीं. आनी आज तांचे मस्तू फाटलावदारी आसात. एका रितीन ती एक चळवळ तांणी केल्ली, जायत्या जाणांक उपकारा पडल्या. आतां स्वामी जेजून ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार जुदेवा मदें मस्तू नियमां आसली आनी ती एका रितीन काय म्हळ्यार तांच्या कांदार जूं दवरले बरी जेजून म्हणलें. आनी तातूंत ताणें सुटका दिली लोकांक ताच्या काळार. बसवण्णा, नारायण गुरू आनी जेजू तांची तेगांची ही कामां एकच लेगी ह्या कांय विंगड आसात गी म्हणून. जेजू कांय तांचे बरें एकलो समाज सुदारक गी म्हणून. तुमी सांगचे बरी बसवण्णा या ती नारायण गुरू एका संप्रदायाक, एका संस्कृतेक ते सर्वले जावन आसात. स्वामी जेजू क्रिस्त आनी एका संस्कृतेक आनी एका जाग्याक संबंध जाल्लो. दोगांक आमी सांगाता घालूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार दोगी दोन दुसरे विभिन्न संस्कृतेक संबंध जाल्ले व्यक्ती. दोगां मदें आसचें सिमिलॅरिटी म्हळ्यार दोनी हे व्यक्ती आनी स्वामी जेजू क्रिस्त चारित्रीक व्यक्ती. ओके ओके. ते तांचे थंय असलें एक सामान्य गूण. तरी पूण तांचे समाज सुदारकी म्हणल्या विशयांत इल्लें चिंतीत जाय पडटा. आमी पयलें जावन दोगांयकी आमी सरी करूंक जायना, या दोगांयकी आमी सरी करूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार जेजू समाज सुदारक न्हय. स्पश्ट आसा जाय आमकां. जेजू समाज सुदारक न्हय, जेजू सोडवणदार. ओके. ते समाज सुदारक कितें आसा, बसवण्णा या नारायण गुरू कितें आसात ते सोडवणदार न्हय, ते समाज सुदारक. ओके. पयलें तांचे जायसो फरक. दुसरे रितीन आनी एक रितीन सांगचें तर स्वाम्याच्या सोडवण्याच्या कामांत समाज सुदारण एक अंश जावन आसलो. ओके. पूण ताचे सगळे मिसांव न्हय. ओके ओके. ताचे सगळे मिसांव समाज सुदारण मात करचें न्हय. तशें करचें तर
कार्ल मार्क्स पुरो आसलो आमकां सोमया जेजू क्रिस्ताची आमकां गरज नातली. ओके ओके पूण सोमयाचें काम समाज सुदाराक ताच्या कामांत एक अंश जाल्यारय ताचें मिसांव समाज सुदाराच्या की सर ताचें काम कितें जावन आसलें देवाचें राज स्थापन करचें. देवाच्या राजाचो एक अंश जावन आसा आमी सगळ्यांनी एकामेका थंय मोगान जिये जाय, समाधानान जिये जाय, बोगसूंक शिका जाय, नीत नियम आसा जाय, अन्याय जावंक नजो, सरी समान आमी आसा जाय, ओके सगळ्यांकी मोग मेळ जाय. हे थोडे गूण थोडी लक्षणां ह्या सोम्याच्या राजाची. हे राज प्रगट करूंक आयिल्लो शिवाय समाज सुदारक जावन स्वामी जेजू क्रिस्त येवंक ना. ओके आनी एक सांगत जाय पडटा, बसवण्णा नारायण गुरू सामान्य मनीस आनी लोकांनी तांकां दैवीक केल्लें. ओके दे वर डेइफायड बाय ह्युमन्स. ओके ओके दॅट्स वाय दे आर डेइफायड ह्युमन्स. पूण स्वामी जेजू क्रिस्त जल्मातावनूच देव जावन आसलो. वय 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 ताका मनशांनी देव केल्लो न्ही. मनशांनी राय करूंक प्रयत्न केल्ले तरी पूण मनशांनी ताका देव केल्लो न्ही. तो जल्मातावनूच देव, ओके जल्मातावनूच मनीस, वय जल्मातावनूच देव. देव हे हांकां उरिल्ल्यांक बसवण्णाक आनी तांकां उपरांत मनशांनी तांचें काम पळोवन, तांचें सुदारक काम पळोवन, तांचें तत्वां घेवन तांकां देवपणाचें एक स्थान दिल्लें. तें आनी एक आमी समजूंक पडटा. देखून दोगांयकी आमी कंपेर करूंक जायना आनी सांगूंक जायना हे दोनूय एकच म्हणून. ओके थोडे फावटी आमी पळयता जाल्यार म्हणटा जाल्यार अन्य धर्मांनी केदळा समाजांत अन्याय आसा आनी अनीत आसा तो वळू देव तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येता आनी ताका अवतार म्हणटात. आनी ताज्या मागीर ताज्या मिसावांत तो काळां काडटा म्हळ्यार खोटेपण ते नाश करून मनशा कुळाक जैत दिता. आतां आमी पळयल्यार आमच्या जुडेय क्रिश्चन जुदेव क्रिस्तांव धर्मांत पळयल्यार समाजांत मनशांनी पातक केलें, प्रवाद्यान धाडले देवान मस्तू आनी तांचे वरवीं तांणी प्रगट केलें जाल्यार लोकांन जिणी बदलूंक ना. अकरेक देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत येता. एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटा अवतार देवान मनीस जावन ह्या संवसारांत येवचें आनी एक कडेन देवाचो दुसरो जण स्वामी जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत येता. दोनी हे एकच लेगी. होय, तुमी विचारचे सवाल भोव गुंडाळाचे जावन आसा. एक अवतार आनी एक देवान मनीस जाल्लें एक घडीत. देव मनीस जाल्लें आनी देवान मनशाचें रूप घेतिल्लें तें दोन दुसरे दुसरे विशय जावन आसात. ओके मस्त हांचे मदें व्यत्यास आसा. थोडे व्यत्यास सांगता हांव. पयले सुवातेर हे अवतार म्हळ्यार 10 अवतार आसात. वय मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंहा, ताचे उपरांत वामना, परशुरामा, रामा, बलरामा, ताचे उपरांत कृष्णा आनी आनीक येवंक ना आसले कल्की. अशें 10 अवतार आसात. तातूंय ग्रेडेशन आसा. पयलें पळया पुरो मनजाती, वही ताचे उपरांत अर्द मनीस आनी अर्द मनजात, ताचे उपरांत मनीस पूण वामना एक मोठो मनीस ड्वॉर्फ, ताचे उपरांत मनीस सारको जावन सादारण कृष्णा पावतना एक संपूर्ण मनीस तशें जावन तें ग्रेडेशन आसा. ओके आनी हें ग्रेडेशन कितें आसा म्हळ्यार ते देव जावन आसल्यान थोड्यांक थोडे देव दिल्यात, मनजातीचे देव दिल्यात, थोड्यांक अर्द मनीस अर्द देव आसा आनी थोड्यांक संपूर्ण मनीस देव जावन आसा. तातूंय ग्रेडेशन आसा. ओके येस तें एक. आनी एक सक्कट समर्थीत देवाचें एक अस्तित्व आसा म्हणलें पवित्र सभा मानून घेता. ओके हें दुसऱ्या वातिकन महासभेंत डॉक्युमेंट्सांनी आमकां सारकें तिळचेलां. तरी पूण आमी कितें करूंक जायना, हे दोनी एकच म्हणून सांगूंक जायना. अवतार पळया ते शाश्वत न्हय. देवान येवचें एक रूप घेवन. ओके सादारण एक ड्रामांत एक हांवें रायाचें रूप घाल्लें बरें.
शाश्वत हांव रायनी हां 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 ड्रामा जालो भितर गेल्या उपरांत तें राय मुस्तायकी हांवें काण दवरिजय वय तशेंच हां अवतारांत एक माश्ली जावन आयलो तर मत्स्य अवतार हां तो माश्ली जावन उरना ओके. त्या माश्लेचें रूप घेवन आयला मात्र शिवाय हां. देव माश्ली न्हय ताचें रूप घेवन आयला तितलेंच पूण स्वामी जेजू क्रिस्त मनशाचें रूप घेवन आयिल्लो न्हय हां मनीस मनीस जावन आयिल्लो ओके. तो संपूर्ण मनीस जावन आसलो आमचे बरेचसो मनीस हां. पाता की एक सोड न्हू वय आमचे बरे सक्कट रितीने आमचे बरे तो मनीस जावन आसलो देखून तो मनीस देव मनीस जाल्लो देव न्हय हां 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 तो मनीस आनी देव आमी सांगता पळयचय हां हां एक दुसरें जावन आसा अवतार म्हळ्यार एक रूप शाश्वत न्हय हां ओके तें थोड्या वेळाक मात्र स्वामी जेजू क्रिस्त शाश्वत आपल्या मरणांत ती ताणें मनशापण होगडावन घेवंक ना ओके तें ताचे उपरांतय आसा तें मनशापण सांगतात ताचें तें आसा देखून तें आनी एक व्यत्यास आसा तिसरें जावन आसा अवतार 10 रुपां ओके 10 फावटी देव ह्या संवसारांत आयलो म्हणून तरी पण स्वामी जेजू क्रिस्त 10 फावटी येवंक ना आनी येना हां तो आयलो एकच फावटी ओके आनी तें आनी एक व्यत्यास जावन आसा भगवद्गीता हां 4थो अध्याय 7वी आनी 8वी वर्ड सांगता की हां अवतार कित्याक घेवनान ताणें येवचें बऱ्यांक राखोवंक हां आनी कोट्यांक नाश करूंक ओके ताणें येवचें बऱ्यांक आनी कोट्यांक हां नाश करूंक बऱ्यांक वाचोवंक हं. पूण स्वामी जेजू क्रिस्त आयिल्लो बऱ्यांक वाचोवंक आनी कोट्यांक नाश करूंक न्हय कोट्यांकी वाचोवंक ओके ओके पातक्यांकी सोडून दिवंक देखून तांकां नाश करूंक येवंक ना देखून तोच सांगता हांव ह्या संवसारांत आयलां खंडन संवसाराचें खंडन करूंक न्हय तांकां वाचोवंक तांचें सोडवण करूंक हांव आयलां कोणेच तुका फातर उडोवंक ना तरी हांवूय तुका शिक्षा लावचो ना वस घरा वस आनी पातक करी ताका ओके म्हळ्यार तो खंडन करूंक आयिल्लो न्हय पातक्यांक नाश करूंक आयिल्लो न्हय पातक्यांक सोडूंक आयिल्लो आनी ह्यो व्यत्यास बारीक मुख्य एक व्यत्यास जावन आसा ओके आतां त्रिमुर्ती आनी त्रिएक देव तांचे सगळे ह्या पळोवचें जाल्यार थोडे एक सारके संगती आसात हांगा इथे एक आसा त्रिमुर्ती त्रिएक देव आसा आनी ताज्या मागीर एकलो रस्ता हातूं त्या त्रिमुर्तींत आनी एकलो अवताराक आनी घेवन येता खोटे नाश करच्या खातीर आनी तिसरो एकलो पुरो लया करता पुरो भस्म करता आमच्यांत कशें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार त्रिएक देवांत रस्ता बाप आनी ताज्या मागीर पूत सोडवण्याचें काम करता आनी तिसरो मात्र व्यत्यास काय आसा म्हळ्यार तो प्रेरक आत्मो आनी ताज्या मागीर तो काय करता म्हळ्यार सोम्याक सोडवणदार म्हणून स्विकार करूंक मनशांक प्रेरण दिता अशें आमकां पळोवंक मेळटा तशें म्हणटा आसतना हे तेगांची कामां हांगासर आनी ह्या हातूंत दोनांत इल्लेशें फरक आसा नातल्यार एकच लेख आसा दोगांचेय तें एकच कितें दोगांचें एकच रितीन समजून घेवं येता गे आमी ना आमी एकामेकाक सरी करूंक जायना पयलें सांगलें बरी हां हे दोन दुसऱ्या दुसऱ्या संवसाराक दुसऱ्या दुसऱ्या परिस्थितीक दुसऱ्या दुसऱ्या संस्कृतीक संबंध जाल्ले दोन विशय एक त्रिंदाद आनी एक त्रिमुर्ती ओके त्रिंदाद आनी त्रिमुर्ती एकच न्हय तांतूय वस्तू बदलावण आसा त्रिमुर्ती पळया ते एक देव ते एक देव ते तांकां तांचेंच म्हणलें काम आसा त्रिंदाद ते एक देव न्हय देव एकच तांकां ते एक जण ते आमी इंग्लिशान समास घेत 3 इंडिविज्युअल्स एंड 3 पर्सन्स ओके ते एक व्यक्ती हांगा ते एक जण व्यक्ती न्हय ओके ओके ते एक जण एका देवा थंय ते एक व्यत्यास जावन आसा ब्रह्मा विष्णू आनी महेश्वरा या शिवा हे तांचे थंय वैविध्यता आसा डायवर्सिटी म्हणटा हांव वैविध्यता आसा पूण त्रिंदाद आमकां वैविध्यता दाखयना थंय दाखोवचें युनिटी ओके थंय आसचें एकता एक देव जावन आसा
ते आनी एक हां देखून सो ते तेग इंडिविज्युअल व्यक्ती न्हय, हां ते एक जण जावन आसात, पर्सन जावन आसात. त्यागा मध्ये संबंध आसा, या तेगाय मध्ये संबंध आसा. थंय तेगा मध्ये संबंध ना. त्रिंदादी मध्ये संबंध आसा. बाप केदाळा पूत आसा, थंयसर बाप. ओके पूत नासर हां बाप म्हण उलो करी जाय म्हणना. वय 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 हां आनी बाप आसल्यान पूत आसा. हां हां आनी पवित्र आत्मा तांचे थंय एक जावन आसा. पवित्र आत्मा विंगड न्हय. ओके देखून ते तेग जाल्यारय हां ते एकच जावन आसात आनी एकामेका थंय ते एक जावन आसात. देखून स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता, कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हां 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 बाप आनी हांव एक जावन आसा. ओके तुमी आमचे थंय एक जाय हें तांणी सांगचें जावन आसा. कित्याक ते तेग जण न्हय, ते वेगवेगळे तेग जण न्हय, हां पूण ते तेग एक जावन आसात. ओके ओके तेच प्रमाणे आमी आनी एका संगती येवचे जाल्यार आमकां 4 वांजेल आसात. या 4 व्यक्तींनी बरयल्ले, 4 वेगवेगळ्या काळार बरयले. चड सादारण 50 वर्सां भितर बरयले म्हूण चिंततात आमी चारी. पूण 4 विंगड विंगड जाणांनी तांणी बरयल्यात. आनी पुरो चारी एकच लेखना, ती इल्लोसो तातूंत तफावत पळोवंक मेळटा, व्यत्यास इल्ले चड उणें आसा. बेजीक संगतीकच हांगासर 4 वेद आसात. ते तशेंच 4 विंगड विंगड संप्रदाय जावन आयिल्ले जावं पुरो, पूण तांकांय 4 आसात. हांगा 4 वांजेल आसात, 4 वेद आसात. हें कित्या खातीर अशें 4 थंय हांगा तेग तेग आनी पळय कशें जाता हें? हे 4 आनी 4 पळयतना आमकां दिसता भविश्या हांकां संबंद आसा म्हणून, वय पूण तांकां संबंदच ना. हां एक हां तें एक कोइन्सिडन्स म्हणटा आमी. ओके तें एक आसा तशें आयला शिवाय हां थंय 4 आसा हांगाय 4 आसा म्हणल्यार तक्षना आमी सांगूंक जायना ते एकामेका संबंद आसा म्हणून. हां 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 4 वेदा कॅनॉनिकल न्हय. आं 4 वेदास कितें आसा ते कॅनॉनिकल न्हय हां 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 ओके हिंदू धर्मांत. ओ ओ ओके पूण आमकां हां आमच्या धर्मांत हां आमकां सगळो बायबल 4 मात न्हय, सगळो बायबल हय पोरणो टेस्टमेंट आनी नवो टेस्टमेंट आनी असले 4 बूक 73 बुक्स वय सगळे कॅनन आमकां ओके 4 मात न्हय. हां थंय पळया 4 तांकां श्रुती आनी स्मृती म्हणून आसा. हे 4 वेदास कितें आसात तें श्रुती हां उगडापणाचे ग्रंथ तांकां, ओ ओके हां आनी स्मृती रामायणा महाभारत आनी पुराणां हे पुरा स्मृती. ओके स्मृती तिके लोअर कॅटेगरी. हां हां श्रुती कितें आसा हां ते उगडापण दिल्लें तसलें. ओके 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 आमकां ते 4 वांजेल कितें आसात वय ते उगडापण खंडीत आसात दितात, तरी पूण ते मात न्हय. हां हां आमकां नवो टेस्टमेंट सगळो आनी पोरणो टेस्टमेंट ती सगळो आमी घेवचो पडटा. ओके आमकां थंयसर इन्स्पिरेशन हां उगडापण रेवलेशन थंयसर आसा आमकां. ओके 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 ते मुख्य जावन आसात थोडे तांचे थंय. आनी एक वेदा कितें आसा आमी म्हणटा ते अपौरुशेय. अपौरुशेय म्हळ्यार ते बरयिल्ले न्हय, कोणें ओ लिखिल्ले न्हय, हां पूण वांजेल कितें आसात ते मनशांनी लिखिल्ले जावन आसात. ओके पूण मनशान लिखिल्ले देखून ते मनशाक संबंद जाल्ले मात न्हय. हां हां कित्याक देवाचें उतर इन्स्पिरेशन तांणी मनशाच्या उतरांनी लिखिल्ले जावन आसात. ओके ते चारित्रीक जावन आसात, ते पौरुशेय जावन आसात. हां हां हे अपौरुशेय ओके ओके मनशांनी लिखिल्ले न्हय, हां हां ते देवानच उगडापण करून दिल्लें म्हणून. ओ ओ ओ ओ तांच्या काही दोनी आमी संबंद करूंक जायना. ओके बिशप आनी एक संगत विशेष दिसची म्हाका. आतां क्रिस्तांव धर्म आमचो इज्रायलांत पश्चिम एशियांत थंयसर उदेल्लो आनी ताज्या उपरांत हो धर्म सनातन धर्म म्हणटात हांगा सामान्य जावन आमच्या देशांत आसलो. विंगड विंगड काळार संस्कृती विंगडत आनी ताज्या मागीर ती संस्कृती विंगडत, पूण हे सामान्य संगती जावं पुरो
त्रिएक देव त्रिमूर्ती 4 वांजेल आनी ताज्या मागीर 4 वेदां आनी ताज्या मागीर एकल्यान अवतारा एकडे आनी एकडे आमी इन्कारनेशन पळयता विंगड विंगड जागे आनी वेळ पूण कित्या खातीर सिमिलॅरिटी सादारण एक सारके संगती एक कशें म्हळ्यार एक आतां तुमी सांगलें कोइन्सिडन्स जावन आसात की या हाच्या फाटल्यान कांय एक दैवीक मांडावळ म्हूण आसा की कशें अर्थ करयत आमी दैवीक मांडावळ म्हूण सांगूंक जायना हे आमी खंडित सांगूंक जाय एक कोइन्सिडन्स जावन आसा ओके आमी थंयसर त्रिंदाद हांगासर ट्रिनिटी हें कालें त्रिमुर्ती थंयसर 4 वेदां हांगासर 4 वांजेल थंयसर एकलो गोठ्यान जल्मलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त गोठ्यान जल्मलो हे पुरो आमी सिमिलॅरिटीज पळयता तरी पूण ताका हाका आनी ताका देवाची मांडावळ म्हूण सांगूंक जायना आनी ताका आनी हाका संबंद आमी कर्ण दिवंकय जायना आनी एका कर्ण दिलें जाल्यार तें वायलन्स समर्थीक आनी ताच्या संप्रदायाक कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेकाक समजून घे जाय त्या संवसार एक संकेत कितें आसा तो संकेत आपणा तकी रावना ताका ताच्या रावंडाक एक ताचो म्हणलो संवसार आसा तो संवसार आमी सोदून काडन थंयसर तो संकेत आमी पळय जाय शिवाय तो संकेत त्या संवसारांतल्यान भायर काडन आमी पळोवंक गेले तर आमी सूख करता आनी सूख समजता त्या संकेता विशयान कित्याक संकेत त्या संकेताच्या संवसाराक संबंद जाल्लो जावन आसा एक दुसरें जावन आसा हें पुरो सुपरफिशियल आनी कोइन्सिडन्स सांगचे तर तांचे देवशास्त्र वेगवेगळे मुळावी शिकवण वेगवेगळी आनी तांचो अर्थय विंगड जावन आसा त्रिमुर्तीचो विंगड त्रिंदादीचो विंगड वांजेलाचो विंगड वेदाचो विंगड आनी मनशापण घेतिल्लें विंगड विंगड अर्थ जावन आसात देखून तांकां संबंद घालूंक जायना आमकां पळोवंक मेळटा ह्या वेवस्थेंत तांतू आमच्या देशांत पळयलें जाल्यार तांतू एक 4 वर्ग आसात एक उंचलो वर्ग आनी ताज्या उपरांत ताजे सकयल आनी एक वर्ग आसा मागीर एक वर्ग आनी ताज्या मागीर चवथो आनी ताज्या मागीर आनी कांय आसा एकदम कीळ जत अशे आसात आनी आमी म्हणटा ही वेवस्था दमनकारी म्हण सांगल्यार वयल्यानी सकयल्याच्या वर्गांच्या वयर तांचे बळ दाखोवचें आनी सकयल वर्गांत कोण आसात आनी शाश्वतपणी थंयच कश्टूनूच आसचें तांकां वयर येवंक अवकाशच आसना अशे प्रमाण आमी काल म्हणटा म्हण सांगल्यार क्रिस्तांव धर्मांत सक्कडी समानता आसा आनी सक्कड्यांनी देवाक बाप म्हूण उलो करी येता आनी तूं दादलो स्त्री काळो गोरो आनी अशें व्यत्यास कांय ना म्हूण सांपावलो आमकां सांगता पूण आमी पळयलें जाल्यार पाश्चात्य गांवांनी थोडे फावटी आमकां थंयसरी एक जनांगीयवादागी या जिणये रिती पळोवंक मेळटा रेसिजम आनी हांगासरी पळयल्यार आमच्या देशांत क्रिस्तांव धर्मांत आमच्याच धर्मांत थोडे फावटी जें कितें आमच्या समाजांत हांगासर पळोवंक मेळटा ते 4 विंगड विंगड वर्ग ते आमच्यांतय आमकां पळोवंक मेळटा इतलें गी कारण म्हळ्यार थोडे फावटी सिमिस्त्री गेल्ल्या गाडी त्या सकयल्या वर्गाच्या लोकांक तांकां विंगडत पुरूंक जागो वेवस्था केल्ली बरी दिसता तांकां आसा म्हणटात थोड्या आमच्या राज्यांनी अशें म्हणटा आसतना आमचो धर्म जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्लो वो हेरांचे वरणी उंच म्हूण कसो म्हूण येता आमी वय तुमी विचारलें सवाल निजाय की आमच्या भारताक एक व्हडलें सवाल तें देखून तितकेसाच्या विशयान गुंडायाची चिंता करी जाय पडटा ओके हिंदू धर्मांत आसचे जात पद्दती वय कास्ट सिस्टम आनी आमचे थंय आसचे बोरे काळे म्हणलें रेसिजम जनांगी एक पद्दती हे दोनी आमी एकच म्हूण सांगूंक जायना तरी दोनी एक शोशनात्मक जावन आसात वय दोनी वय ते जावन दी आतां हे जावन दी पूण एकच न्ही ते दोन दुसऱ्या संस्कृतीक संबंद जाल्ले विशय वय क्रिश्चियानिटी हॅज नो सुपिरियॉरिटी ओवर हिंदुइजम दे आर डिस्टिंक्ट रिलिजन्स ताचे वयर आमी उंच म्हूण सांगूंक जायना
हां 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 आनी कंपेर करूंक जायना कित्याक ते दुसऱ्या संस्कृतीक संबंद जाले दुसरे धर्म जावन आसात तरी पूण व्यत्यास मस्त आसा हय एक क्रिस्तांव समर्थीचें तत्व आनी शिकवण एक आनी क्रिस्तांवचें जिवन आनी एक जावन आसा तें जावन आसा कश्ट आमकां दिवचें ओके आतां क्रिस्तांवाचें तत्व काण गेलें तर मोलां काण गेलीं तर वांजेल काण गेलो तर तें आसची आमकां दिवची शिकवण तें आसची जिवनाची तत्वां ओके ती एक हां पूण आमी ती जिवची रीत आसा न्ही गे वय ती जावन आसा आमकां कश्टां हाडची जाली हां ती तत्वां आमी पाळिना ओके बसवण्ण सांगता दये धर्मादा मूल म्हणून वय वय आमकांय हां दया बक्षणे वय हें आमच्या समर्थेचें मुळावें एक शिकवण शिकोण पूण दया आनी बक्षणे हां सरीसमान समजतांक गौरव वय हें मेळटा गे आमच्या हातूंय तुमी सांगिल्ले पळय वय मेल्या उपरांत पुरचें वय थोड्यांक सुमित्रेच्या भितर मोदें थोड्यांक वेच्या वाटेरच तशें म्हळ्यार थंयसरी व्यत्यास आमी पळयता हांगासर आमी ह्या संस्कृतीन पळयना जावंक पुरो वय पूण थोडे कडेन गेल्यार आमच्या कर्नाटकांतच आमी पळयता दुसऱ्यो सिमिश्रत आसात ते दलीत क्रिस्तांव आनी हे दुसरे उंच जातीचे वयल्या जातीचे क्रिस्तांव म्हणून सिमिश्रत दोन सिमिश्र आसात तांकां थंय पळय हांकां दलीत क्रिस्तांव म्हणटा हांव वय दलीत आनी क्रिस्तांव एकामेकाक ऑपोजीट दलीत क्रिस्तांव नात क्रिस्तांव जालो तर आमचे थंय जात ना आमी सक्कट देवाची भुरगीं वय 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 आमचे थंय ऊंस आनी कीळ म्हणना आमचे थंय जात म्हणना ते तर दलीत क्रिस्तांव कशें जाले एक फावटी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तांची जात ना तांकां जात ना आमी सक्कट देवाची भुरगीं जाल्या एका कुटुंबाचे संदेश जाल्या इगजमतीचे संदेश जाल्या एका देवाची भुरगीं जाल्या वय एकामेकाक भाव आनी भयणी जाल्या तर आमी ऊंस खंय आसा आनी आमी कीळ कशें जाल्या हे सवाल आमी विचारचे पडटा वय 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 ऋग्वेदा अध्याय 10 90 गीत अशें सांगता थंयसर आमकां पयलें पळोवंक मेळटा की थंय ऊंस आनी कीळ म्हणून म्हळ्यार हें जात पद्दत थंयसर आयल्या हाचो उल्लेख थंयसर केला देखून मनशाक रस्त आसतनाच थंयसर एक ऊंस आनी कीळ हायरार्की म्हूण आसा पूण क्रिस्तांवांक आमकां सोम्यान देवान रस्त आसतना आमकां ताच्या सरक्याचे आनी सुपायाचे जावन रचल्या शिवाय थोडे ऊंस आनी थोडे कीळ करन हायरार्की करन आमकां रसूंक ना आमी सक्कट मनीस देवाच्या सरक्याचे आनी सुपायाचे म्हूण वळखून घेता आनी ते आमच्या भावार्थाचे मुळावें आसात त्याच खातीर आमचें तें आसचें तें देवपण आमचो तें आसचो पोरण्या तेस्तामेंतान सोम्यान दिल्लो तो उस्वास ताचो उस्वास आमचें थंय आसा ना तर आमी माती मात्र नव्या तेस्तामेंतांत सोम्यान दिल्लो आपलो जीव दिवचो उंडो आमी सेवला आनी तो उस्वास आमी घेवन आसा ब्रेड आनी ब्रेथ कितें आसा तें आमकां देवान दिल्लें सगळ्यांक समान जावन आसा एकल्याक व्हड आनी एकल्याक कीळ जावन दिवंक ना तरी पूण ह्या जात म्हणल्या पद्दती कितें आसा तातूंत एकच न्हय तातूंत एकलो वयर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आनी पंचमा अवर्णा तांकां जातच ना जाती तावन ते भायर अशें 5 वर्ग आसात आमच्या थंय वर्ग नात हें तत्व तरी पूण वास्तवीक विशय पळयता आसतना आमचे थंय नात गे आमचे थंय असले ऊंस आनी कीळ म्हूण आमी पळयता जात आमचे थंय हें खंय तावन आयलें हें खंय तावन आयलें म्हूण आमी विचारचें पडटा देखून क्रिस्तांव रिलीजन हॅज नॉट फेल्ड द पीपल रिलीजन हॅज नॉट फेल्ड द पीपल पीपल हॅव फेल्ड द रिलीजन आमच्या समर्थेंत आमकां सोलून घालूंक ना आमच्या समर्थ्याक आमी सोलयला आमची निजायकी समर्थ आमी समजून घेतली तर आमच्या थंय ऊंस आनी कीळ म्हणना आमच्या थंय जात पद्दती ना आमच्या थंय कसलेच व्यत्यास आसूंक नजो हें जावन आसा आतां सोम्याची सुवार्ता परगट केली आनी थोड्यांक
ही सुवार्ता बरी लागता कित्याक म्हण सांगल्यार हातूंत बोक्साणें आसा, ताज्या उपरांत देवाक सगळ्यांनी बाप म्हूण उलो करी येता अशें म्हणून थोडीं जाणां क्रिस्ताक स्विकार करतात आनी ताज्या मागीर क्रिस्तांव जावन येतात. अशें येता आसतना तांचे थोडे संकेत ती सांगात हाडटा जावंक पुरो कांय तिळो घालचो ह्या थोडे फावटी तांचे संप्रदाय संस्कृती तांच्या प्रमाणे आसतात. काल म्हूण सांगल्यार तकली तासची आनी ताज्या उपरांत कांय हांव चिंतता थोडे फावटी मिंजीत घालचें हाताक आनी पर बांदचें आमच्यात बेंजार करत बांदतात थोड्या कडेन आनी काल्यां करत बांदतात अशें पुरो आसता तालें पुरो. आनी थोडे फावटी काल्यां पळयता म्हूण सांगल्यार पुण्यक्षेत्रां वचना म्हणटा तें बोकरो कातुरचो मागीर ताचें मांस करून खावचें. इवन ताळी बांदची हांव चिंतता पाश्चात्य गांवांनी आमच्या संस्कृतीन खंयी ना पूण हांगासर भारतांत आमच्या क्रिस्तांवां मदीं ताळी बांदची आनी पुरो आसता कार्यामणी आनी पुरो. अशें जाल्यार पुरो पळयता आसतना अशें म्हणून येता की कालें म्हूण सांगल्यार हें अशें पुरो पाळटालीं मनशां ती अर्दें इशेन आयल्यांत क्रिस्तांव धर्माक अर्दें तांचो एक पांय तिशीनंत आणकी आसा म्हूण सांगता की सांगूंक जायना म्हळ्यार आमी संस्कृतेक थोडे संकेत आसात. ओके. आमकां क्रिस्तांव धार्मीक संकेत आसात तर फर्स्ट आमी दोना मदें व्यत्यास कितें पळय जाय. थोडे धार्मीक संकेत आनी थोडे सांस्कृतीक संकेत. आमी सांस्कृतीक संकेत कितें आसात तांतूय दोन विंगड करी जाय पडटा. थोडे दमसणेक दोगदणेक संकेत जावन आसात ऑप्रेसिव्ह सिंबल्स. ओके. थोडे सोडून दिवचे तसले संकेतय आसात. ओके. ओके. लिबरेटिव्ह सिंबल्स ते आमी पळय जाय पडटा खंयचे संकेत आमी घेता घे म्हणून संस्कृतेंतावन आमी खंयचे घेता. आतां पळोवचें तर पास्कांची वात उदकांत 3 बोटी आमी बुडयता. ही संप्रदाय खंय तावन आयल्या ती अन्य धर्मी तावन एक संतनोत्पत्ती धार्मीक आचरण तावन आयल्या. ओके. तांकां संकेत कितें एक संतनोत्पत्ती आचरण. ओके. फर्टिलिटी कल्ट. तरी पूण आमकां क्रिस्तांवांक आमी 3 फावटी ती बुडयता उदकांत पास्काची वात पास्काच्या राती आनी वयर काडटा. ताचो अर्थ उदक आनी उजो संगता घालो म्हणून अर्थ. मरण आनी जिवनपण एकामेकाक विरोध न्हय. खंयसर उजो आसा थंयसर आमी उदक घालता उजो पालवता. हांगासर उजो पालवना. उदकांत 3 फावटी बुडयल्यार उजो पालवना कित्याक उजो आनी उदक एकामेकाक कशें तद्विरुद्ध न्हय. तशेंच मरण जिवनाक तद्विरुद्ध न्हय. ओके. कोण पळय आपल्या जिवनांत मरता तो आपल्या मरणांत जियेता आनी कोण आपलो एकलो आपल्या जिवनांत मरना आपल्या खातीर जियेता तो आपल्या मरणांत शाश्वत मरता. ओके. तो एक संकेत आमी काण गेला पळय देखून आनी एका संस्कृतींतावन घेतलो संकेत तरी ताका नो अर्थ आसा. पास्काची वात जावन आसा आमकां भरवसाची संकेत आमकां जिवनपणाचो संकेत आमकां जिवाचो संकेत. एक आमकां क्रिस्तांवांक तांचे संस्कृती संकेत क्रिस्तांव बावडतो विरोध वेतात आनी खंयचे ते क्रिस्तांव समर्थेच्या मुळाक वा शिकवण्याक विरोध येतात ते आमी वापरूंक नजो. ओके. सक्कड संकेत न्हय. आमच्या शिकवण्याक मुळाच्या शिकवण्याक खंयचे विरोध येतात ते आमी उपाय करचे न्हय. खंयचे संस्कृतेक संकेत आसात ते आमकां आदार दितात आमचो बावडतो वळखून घेवंक आनी आनीकी तांतूं वाडोवंक ते थोडे संकेत आमी खंडीत जावन घेवयात संस्कृतींतावन. ओके. दुसऱ्या धर्मांतावन न्हय. ओके. ओके. संस्कृतींतावन सांजवेळची वांजेलांत आसचे थोडे पळय उंडो उदक आनी उजवाड हे सगळे संस्कृतीक संकेत. ओके. वांजेलांत हाका उल्लेख दिला. तरी पूण कृष्णा शिवा गणपती हे जावन आसतात धार्मीक संकेत. ओके. हे आमी वापरूंक नजो. दिपा धुपा
कुंकुमा कंगना वय हे पुरा आणि इवन राखी हां. हे पुरा सांस्कृतिक संकेत हम्म, हम्म, हम्म. पूण ह्या दिसांनी कितें जाता म्हळ्यार हां. थोडे सांस्कृतिक संकेत हां. ताका धार्मीक लेप लावन आसात पळय आतां राखी वय 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 वय. राखी एक सांस्कृतिक संकेत संकेत वय पूण ह्या दिसांनी हो धार्मीक संकेत चालू न्ही गे कित्याक म्हळ्यार थोडे सांस्कृतिक संकेत घेवन आमी लोकांक सांगता घेवंक सांगता घालूंक हे आमी उपयोग करनासा आमच्या समाजान करता हें वय 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 आनी हाच्या विशयांत आमी सत्राय जाय सांस्कृतिक संकेत घेवयेत पूण ते एक धार्मीक जाले जाल्यार इल्ले कश्ट वांजेल संकेतांचें विश्लेशण करता आं. आनी हां. दोगदोणेचे खंयचे संकेत आसात हां. अनितीचे खंयचे संकेत आसात हां. तर ती टिका करता ओके तशेंच हां. आमी सांस्कृतीक संकेत उपयोगिस्ताना आमच्या लोकांक आमी स्कांदल दिवंक नजो ओके सांबाळ लोकांच्या विशयांत सत्राय दिता हम्म, पळय कोरिंदकारांक बरयल्ल्यान पत्रांत हम्म. देवाक अर्पिल्लें वय आमी मास कवियत गी हाच्या विशयांत स्पश्टताने दिलां मास कवियत पूण स्कांदल दिवंक नजो वय 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 दुसऱ्यांक पदकां ओडोवंक नजो दुसऱ्यांचो बावडतो आमी धोंडोळोवंक नजो एक तितले मात न्ही आपोस्तलांच्या कृत्यांत सुन्नत विशयांत उल्लेख केला वय परतूनय तेंच वाद ताच्या फाटल्यान असो वाद इतलेंच खंयचेय आमी संकेत उपयोगिस्ताना आं. दुसऱ्याक पदकाक ओडचें तसलें ओके या तांकां कन्फ्युजन करचें तसलें आमी उपयोग करूंक नजो हें आमचें उपयोग करच्या रितीन आसा ओके ओके या, ओके बिशप एक निमाणे सवाल तुमच्या लागीं जेजून सुवार्थ परगट केली 3 वर्सां पूण ताच्या त्या अवधेंत ताणें कोणाकी पवित्र स्नान दिल्लें ना ताज्या उपरांत सांब पावलो आमी ताका जेंतेलांचो आपोस्तल म्हणटा सुवार्थ परगट करच्या खातीर कितलींगी महिलां तो पयण करून गेलो आनी ताज्या मागीर सुवार्थ परगट केली हेरांक ताणें परगट केली पूण ताणें खंयच्या कडेन कोणाक पवित्र स्नान दिल्लो उल्लेख ना आमी आमच्या काळार या आमी केदाळपणी खाली सुवार्थ मात्र परगट केल्या पावना गी पवित्र स्नान दिवची गरज आसा गी म्हणून वय सुवार्थ परगट न्ही आनी पवित्र स्नान वय हे दोनीय करी जाय गी हां. हे एकच करी जाय वय पयले सुवातेर आमी वळखून घे जाय सोमी जेजू क्रिस्तान कोणाक बावतीन दिवना या आपोस्तलान सांब पावलोन कोणाक दिवना म्हणचें सारकें न्हय ओके कित्याक गे म्हळ्यार सांजवान सांगता सोम्यान सांगल्ली सोर सांगणी हां. ताची सोर शिकोवण आनी ताणें केल्लीं सोर कृत्यां आमी बरयलीं तर ह्या संवसारांत तसले बूक पावचे ना वय म्हळ्यार कितें बरयलां तें आसा तितलें मात्र सोम्यान केल्लें न्हय ओके सोम्यान केल्लें कितलेशें बरोवंक ना हां. तर आमी सांगूंक जायना इतलें मात्र सोम्यान केलां आनी उरिल्लें करूं ना म्हणून तें एक कन्क्लुजन करूंक जायना ओके तितलें सांगल्या उपरांत सांब पावलो जोच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो म्हणलो उल्लेख आसा वय सोमी पवित्र स्नान पवित्र आत्म्याचो स्नान पवित्र आत्म्याचें नवें तांकां स्नान दितलो म्हणलो उल्लेख आसा थंय आनी एक सांब पावलो कोरिंदकारांक लोकांक बावतिस्म घेतिल्ले दाखले आसात ओके वय आपोस्तलांची कृत्यां 17 जाणांक थंयसर बावतिस्म दिवन सांब पावलोन तांच्या तकलेर हात दवरून पवित्र आत्म्याक मागल्लें उल्लेखी आसात थंयसर आमी स्वार्थ परगट करी जाय खंडीत तें आमचें कर्तव्य जावन आसा तो सोम्यान दिल्लो आमकां आदेश जावन आसा वसा सगळ्या संवसाराक आनी म्हजी स्वार्थ परगट करा तें आमी रावूंक जायना खंडीत जावनय पूण तें एक प्रारंभ मात्र सोम्याची शिकोवण आयकल्ले देवाच्या आदारान ताच्या कृपेन एक दीस म्हणटा तर म्हाका बावतिस्म घे जाय म्हाका पवित्र स्नान घे जाय आनी ह्या समुदायाक हांवें एक सांजो जाय जाय म्हण एक आश येता ताच्या स्वंत कुशेन कोणाचोच बलात्कार नासतना त्या वेळा आमी ताका पवित्र स्नान दिना म्हूण सांगूंक आमकां अधिकार ना
ओके हय आमी दिसय पडटा हं. तरी पूण इतले सांगल्या उपरांत आमच्या देशाचें कानून कितें आसा आमी तें पाळिचंय ओके ओके एका वेळ कानून आसा तर हं. आमी कोणाकी ताच्या कानुनाच्या विरोध वचोंक जायना हं, हं, हं. लॉ ऑफ द लँड वय हॅज टू बी रेस्पेक्टेड ओके ओके तें एक विशय ओके बलात्कारान कोणायकी हं. या आशा आमिशा दाखोवन हं. कोणायकी बावतीन दिवचें या क्रिस्तांव करचें हें खंडीत सारकें न्हय वय 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 तांकां बोगसय तांकां तांच्या स्वंत तांच्या निर्धारान तांणी सोम्याक वळख जाय शिवाय आमी तांकां फोर्स करून कोणायकी बावतीन दिवंक जायना वय तरी पूण थोडे फावटी आशा दाखोवन वस्तूंची या पयशांची या तशें दिवचें आस थोडे फावटी आयकता आमी एका वेळ तें सत जाल्यार वय खंडीत तें सारकें न्हय सारकें इतलें मग सांगितलें जानो न्हय. सबार संगती आज आमी हांगासर उलयले हांव प्रत्येक जावन आमी वस्तीकरच्या जियोच्या आमच्या भोंवतणीच्या लोकां लागीं उलयता आसतना मेळटा आसतना हे सबार संगती आमकां एक आनीक वेळार एक आनीक फावटी खंडीत जावन आमकां असले फूड करूंक मेळटात आनी तो वेळ आमच्या मतींत ही सवालांय आसतात आनी ताका आयच्या संवाद कार्यक्रमांत जबाब दिवचें विवरण दिवचें प्रयत्न केला आनी तें भोव अपूर्वयन आनी हांवें चिंतलें बिशप फ्रांसीसाक सूक्त व्यक्ती म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताणें सडाव जावन असल्या शेतांत काम केलां आनी ताका असलो जायतो अनुभव आसा देखून तांकां हांवें आपयलें आनी आमी चिंती येता काय म्हळ्यार एक DSCचे आडालतें म्हणटना जायती राटावळ आसता पूण जाल्यार ताचे मदें हांगा येवंक आसल्या वेळार तांणी हो वेळ आमच्या लागीं करचेला आनी भोव अपूर्वयन आमकां वर्ती जाणवाय समजून दिल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान बिशप फ्रांसीस हांव हांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू बिशप थँक्यू देव बरें तुमकां कोणाकी आज चलयल्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी खंडीत जावन ती विचार येता वॉट्सॅपाचेर 9442921580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com आमी परत फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं समट आणि सावाला सस्वा खडा तितलो भाव वाडटा आसल्या
आमचो भावार पवित्र कधीच भेटैताना सडय आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाडपासल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसताना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाडपासल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.